सांगे हांगासर येवपी IIT प्रकल्पा आड गोंय आनी सांगे बचाव समितीच्या नावाखाला कोटार्ली सांगे आनी नागवे केपेचे थळावे पणजे आझाद मैदानार जमिल्ले। तांच्यांनी सांग्यार येवपी ह्या प्रकल्पाक विरोध उक्तायला। आरडेक्स वा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज असं वेळ येयलो की हे पूर्वजान राखून दवरलेले आमचे 1 मिनट आमचो सुभाष फळदेसाय व्हरोन सोडटा। ती तो शेतूच ना म्हणटा, शेत ना ते एक सायडी तो डेजर्ट म्हणटा। थोडी जमीन जशी आहा की ती शेतां पाडून उरल्या गोरवां लागून। आयज रोप लायली रातची येवन तें शेत आमचें खायन वयता, तरी पूण आमी शेत रोयता। तो सांजेर सवायसो येवन त्या टायमार हांव थिंगाच रावता आनी त्या टायमार येवन तो म्हाका धमकी दिता की ती हांव IIT करता म्हणून। ताका सर सांगलें, हांवें रिक्वेस्ट केले ही मोदी गेले आम दोंगर गेले आमचें शेत वयतो म्हणून, आमची शेतां माती येतली म्हणून। तो राजी ना, तो 10 पावटी न्हू 25 पावटी म्हाका सांगता येवन आपूण तो करतो म्हणून। ते दोंगराची लेंथ आसा 3000 मैल आसा। आता दोंगर कापूंक तो कितें करून सोदता म्हणून खबर ना। 3 WRD जो कॅनल आसा तो कॅनलूय बी तो कापूंक पुरोवपाक सोदता। म्हणजे फुडगे पिडगा ते शेत सगळें व्हरपाचें आनी ते कोणाक मायग्रंट हाडून दवरपाचें। हांव सुभाष म्हळ्यार सांगूंक सोदतां कितें आनी प्रमोद सावंताकूय सांगूंक सोदतां कितें जे मायग्रंट हाडून तूं सांग्यार हाडून दवरपाक सोदता जाल्यार ती जमीन तूं फक्त सांगीकारांकूच तुज्या गव्हर्मेंट रेटीन जाल्यार बेजीन दी आनी 100 स्क्वेअर मिटर दी। कित्याक तांकां कोण घरांत बांदून रावतलो पूण मायग्रंटाक आमी दिवपा नाका। कित्याक आमची फुडली पिळगी आसा, आमचे भुरगे आसा, भुरग्यांचे फाल पिळगी जातले, पिळगेक ती जमीन म्हणजे उरपाना आनी ती जमीन आमकां उरली जाल्यार आमकां आनी कांयच करूंक मेळची ना। तेन्ना हे मायग्रंट हाडले आमकां कांय करपाक। तेन्ना हांव सुभाष फळदेसाय इतलो सांगूंक सोदतां कितें तूं कितलें कर, तूं कितलो बडाय मार, नेट मार, आमकां तें कांय केलें ना। आमी फक्त देवाचे पातेर रावता। आनी फाल्यां CMक हांव सांगूंक सोदतां, CM फाल्यां फावंडेशन स्टोन सांग्यारूच बायकदेवाचो स्टोन घालपाचो आसा। बायकदेव म्हणटा सांग्यार व्हडलें टेंपल आनी तें आतां वाडोवपाक हें केल्लें आसा आनी थंय तो येवपाचो आसा। CMन जर एक सायडीन तो फावंडेशन स्टोन घालता जाल्यार दुसरी जागा IIT वयती बायकदेवाचीच जागो, बायकदेवाची सीम ती 2 पंचायतीक आमची ही एरिया तितून येता। म्हणजे शेतकारांची जमीन जी आसा ती 2 पंचायती येता, एक उगी पंचायतीक येता आनी एक मळकणे पंचायती येता। आतां मळकणे पंचायतीच्या पसून सगळ्या लोकांची ताका IIT आमच्या शेतान येवची न्हू अशें म्हणून ओपोज आसा आनी उगे पंचायती पसून सगळ्या लोकांचो ओपोज आसा। आतां फळदेसाय कितें म्हणटा, आपूण IIT हाडटा तो गव्हर्मेंटाची हाडटा म्हणटा, पूण गव्हर्मेंटाची जमीन तितून चडशी ना, चडशे शेतकार थंय रोयतात। आनी आतां शेतकार जे रोयता ते तो म्हणटा कितें आतां पावसाक थंय एक दुसरो कणस ना म्हणटा, पूण आमी रोयता जें आसा शेत आसा तें आमगेलें वांयगण रोयतात। आतां आमी दिवाळी नंतर तें शेत रोवपाचें आनी तें एप्रिलान तेजो म्हळ्यार तें आमी तें मळटात। आनी जी मळणी खातीर आमी जी जमीन दवरिल्ली आसा, म्हणजे आमी मळपाक लागून जमीन दवरिता कांय एरिया, ते जमनीचेर तो कितें म्हणटा ही पाड्यांक जमीन आसा म्हणटा, हांगा हें म्हणटा डेजर्ट म्हणटा। एक्चुली तें डेजर्ट न्ही,